ॲडव्होकेट गजानन सावंत हांकां मारपेट प्रकरणातल्या पर्वरी पुलीस स्टेशनातल्या दुबावीत पुलिसांक अजून अटक जाली ना। देखून आयज मंगळारा पुलीस खात्याच्या गुन्यांव फाट्याच्या रायबंदर हांगच्या कार्यालया सामकार मोने धरणे आंदोलन करपाचो निर्णय वकील संघटनांनी घेतलो। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या ॲडव्होकेट फोरमाच्या वकिलांनी ह्या आंदोलनात वांटो घेतलो। जो मेरेन दुबावीत पुलिसांक निलंबित करनात वा अटक करनात तो मेरेन हे धरणे आंदोलन चालू दवरपाचो इशारो वकील संघटनांनी दिला। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या ॲडव्होकेट फोरमांनी मारपेट प्रकरणातल्या दुबावीत पुलिसांची अटक तशेंच निलंबनाची मागणी केली। ते खातीर पुलीस यंत्रणेक जाय तितलो वेळ दिल्लो तरी अजून कारवाय जाली ना। ताका लागून हे मोने धरणे आंदोलन आसा। आता आमकां एसपीन सांगला की आपल्याकडे कांय स्टेटमेंट नाशिल्ले जो विक्टीम आसा त्याचे सो गजाननाचे स्टेटमेंट आता रिकॉर्डिंग चालू आसा। आता आमची फुडली स्टेप अशी ठरल्या की इट अपियर्स की ते कांय करचे ना कशें अरेस्ट आनी सस्पेन्शनाच्या बाबतींत ते कांय करचे ना आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चलतलें अशें म्हणटात। आमी त्या कारणान आमी ठरयलां की वी वील बी गोईंग टू द CM's हाऊस नाव विथ ऑल दीस पीपल एंड वी वील कॅरी आउट अ पीसफूल प्रोटेस्ट डे टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द गव्हर्मेंट द प्लायट ऑफ द एडवोकेट्स एंड ऑफ द कॉमन मॅन ऑल्सो। कारण जर FIR ही गोष्ट लावपाक जर तुका 200 एडवोकेट येवचे पडटा आनी 3-3 वरां तूं एडवोकेटांक भायर बसून मागीर FIR रेजिस्टर जाता। FIR ही इवन ओरली जर कोणें सांगत जाल्यार रेजिस्टर करचो आसता एज पर लॉ। हांगा आमकां एक्सप्लेनेशनां दिल्ली की PI रावतलो DYSP रावतलो SP FIR रेजिस्टर करपाक। इट शोज अ बायस एट द स्टार्ट ऑफ दीस केस। जर बायस जर एट द स्टार्ट ऑफ registration of FIR जावंक शकता, what do you expect? How do you expect impartial investigation? सो आता पळोवया गव्हर्मेंटान जर भितर येवन जर तांकां सांगलें आनी अरेस्ट आनी सस्पेन्शन फॉलो जालें जाल्यार देर वील बी नो एस्केलेशन नाल्यार इट इज नॉट विदीन आर कंट्रोल। ते फक्त ते स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, अजून ते जे वेपन वापरलेले ते रिकवर करूंक ना विच इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ।